आयज आमी मिटींग कित्याक आपयलें जाणा बिकॉज रिसंटली एक हें जालो आवाज जालो कितें बार आनी रेस्टॉरंटाच्या भायर पुलीस आसतले कस्टमर कोण येता तेंकां चॅक करपाक आनी खूब जाण कस्टमर आमकां बारवाल्याक फोन मारून सांगपाक लागले तुमी बाराचेर येवपाचें जायना आतां कित्याक काय म्हळ्यार अरे भायल्यान पुलीस आसा कोण कोणाक धरला तें नांव सांगता कोण कोणाक धरलें हेंका धरलें तेंका धरलें हें कोत्ताय अरे अशी ही कितें जाता लोकांचे सगळे जे कस्टमर जे आहाय आमचे तेंकां सगळ्यांक भिरांत पडल्या बाबा बाराचे वयतले कशें आमी बाराचे केल्यार फाल्यां तर पुलिसान धरले इट वॉज व्हेरी ऑड सिट्युएशन फाल्यां ते म्हणटले तुगे बाराचे येयले आमकां 10,000 फायन पडले आनी वयले सगळे 10,000 फायन करपा जाय म्हणटरी बार एंड रेस्टॉरंट इज अ लिगल एंटिटी गव्हर्मेंटान लायसन्स दिलें आमकां जाल्यार जोर तर गव्हर्मेंटा हे पुलीस आहाय ते भायर तर रावले पुलीस चॅक करपा लोकांक कोण कस्टमर येतले इट इज इम्पॉसिबल कोणूच वचपाना बाराचे कित्याक फाटल्यान पुलीस आहाय म्हणून आनी लायसन्स कित्याक म्हणून दिलें ते आमकां लायसन्स इज गिवन टू सेल ऑन द प्रिमायसीस सो लोक येवन बसून पितलेच न्हू ऑब्वियस तो वयतले घरा कडेन न्हू कित्याक बारास वयले ते घराच ना बारा सायडीनी घराच ना तेगेलें न्हू ही हॅज टू गो एटलिस्ट 1 किलोमिटर नाल्यार अर्द किलोमिटर 5 मिनटां वचपाक जाय न्हू गाडी घेवन न्हू जाल्यार गव्हर्मेंट तर एशको ट्रास करपाक लागलो इट वील इफेक्ट बार एंड रेस्टॉरंट बिजनस it affect bar and restaurant business our families will be affected plus our workers will be affected. Not only that, we are giving business to all other businesses, allied businesses. We are buying so many things, groceries, fish, mutton, chicken, all these people will be affected. It is a round circle. It's not that bar will be affected, everybody is going to be affected. So government has to think when they are putting in such policies, they should say, Baba, outside on the highways and all you check. Highways you can check because many times what happens like because lately our this thing first of all our bar and restaurants this trend was very old. It was done by our forefathers this bar business. So we are continuing with that business. The recent new things which has come to Goa are the wine shops. Earlier the wine shops had a timing of 8 to 8. Now it has been increased to 9 and sometimes it is gone to 10. जाल्यार तर हेंगे टायमींग जर इनक्रीज जालो हू इज गोइंग टू कम टू बार एंड सीट लोक थिंगा घेतले वयतले सेकंडली वन्स द चिल्ड बॉटल्स आर अवेलेबल विथ द वाइन शॉप्स इट इज अ टेंडन्सी ऑफ द कस्टमर उबो रावन कितें पिया गाडयेर बसयान पिया म्हूण वयतना वाटेर सो नॅचरली दे ड्रिंक सो द थिंग रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉम द वाइन शॉप शुड बी रिमूव्ड इट शुड बी टोटली बॅन्ड गव्हर्मेंट शुड लुक इनटू दिस. Why? What is the cause of it? Bars are not the cause. This selling bottles in chilled bottles in wine shops is the cause of it. Plus, garbage of bottles is because of these people. Because tourists and other people, they drink and throw the bottles on the road, which automatically affects the public, affects the environment. So, our request for the government is to take steps where it will be benefit everybody. Baba, wine shop, your timing from 8 to 8 or 9. Stop, totally stop. It should be a strict checking on them because nowadays you people are from must be from Ponda. You have seen one shop. So many people will be standing and drinking outside or sitting outside and drinking because there everything is available. Chakna everything, whatever bigna chode everything is available to them. And tinga geta and hatai and musering by and te batli udo de by tinga muttai. They don't have toilets. They don't have any facilities. They don't have washing. What ulti la tinga ulti करते हैं. So in the restaurant we provide everything. Not only that, in restaurants we know our customers. बाबा कोण येता कोण कितलो पिता. Our staff also knows. So we सांगता रे पात्रांव तुगे चड आनी पिना गाव आनी पिला का तूं घरा वचपाक टायम जालो तुका तर जायना. We know we can drop you there at home. आता तुमच्या प्रेझेंट मागणी कितें आहा? आमची मागणी ही जी हे पुलीस येवन बारा भायर आनी कितें रावता लोकांक त्रास करपाक सोदताय they करपाक न्हू. एटलीस्ट इन सिटी एरियाज विलेज एरियाज they should not do. Highways okay, highways check कर तू कित्याक you should not drink because we also know that it affects other people. सध्या पोंडा रावता येवन रावता मग कस्टमर फोन मारपाक लागले आमकां अरे पुलीस रावले अमक्याक धरलो मरे तेणी आनी ताका आनी एकट्याक धरलो मरे तिका अशें करून फोन मारून सांगताय. सो आमी बाराचेर येवपाक कशें तूं आमी नाकाच नाका हांवें म्हणून हांव. सो एज इट इज बिजनस इज व्हेरी स्लॅक ह्या संदर्भान हें केलें तुमकां आनी आमी एक मेमोरेंडम सीएमाक दितले. Just please look into it and try to
regulate these things, how it should go. कितली बाजां आसा टोटल पोंडा? Honda bar licenses is around more than 700. More than 700 bar licenses. आणि one shop असतले 200-300 with 100 years of today. ओके, जे आता एक्स्ट्रा लायसन्स दिता पळय न्हू तेजेर तुमचें कितें? गव्हर्मेंटान दिवपाचेच न्हू ती लायसन्सां, बिकॉज इवन नाव हे वायन शॉप कोण चलयताय ते थिंग बॉम्ब मारपाक लागले, कित्याक हे वायन शॉप प्रत्येक बिल्डिंगा वायन शॉप घालताय म्हणून, आनी कोण लास्टाक कोणाकूच गिराक ना म्हणटा कितें जाता, हे बाटली उकडून विकपाक लागताय सोरा लोकांक. सो दॅट इज द कॉज. चड लायसन्स दिली, गिराक ना म्हणून बाटली उकडून विकपाक लागले. दे आर डुईंग द थिंग ऑफ बिजनस ऑफ बार्स. सो बारांक गिराक जातले कशें? तुम्ही एक्साइज डिपार्टमेंटाक काय कळोवंक ना? एक्साइज डिपार्टमेंट बरोबर लेटर केली, हे केले, सगळे धाडले तांकां. काय करिना? दे आर नॉट, कित्याक तांकां ड्युटी सकाळची आसता न्हू, सांजची ते येताले कोण जाणा, तांकां मॅसेज मेळटा कितें म्हणून. पूण तांकां आमी इतली हें करून आनी एक्सायजीक खूब पळयटा न्हू, तांकां इतली होलसेला आनी भायर विकताय ते आमी धोळटा पूण कांय भोंवनाय बाजारांत. वायन शॉप चलय तेणी. आता तुमचे वॉच कोण एक्सायज दवरता काय पुलीस दवरता? आतां पुलीस दोन डिपार्टमेंट सोदयता तुमकां? आमकां सोदय नाय ते, कस्टमराक सोदय नाय, आमकां काय करनाय ते. कस्टमर सोदतले म्हणल्यार आमकां फेट न्हू. सामको रेग्युलेट करपाचो. 8 or 9 o'clock it should be closed totally. And secondly, government should see why they are having an extra room. तांकां हितून सिटींग कित्याक जाय तांकां? Because they are not allowed to serve liquor consumption on the premises. So तांगे सोफा कित्याक तांकां बसपा तांकां? They are counter sale. So government should keep a strict watch. चेक करपाचें, हें सगळें काड म्हणपाचें. फ्रिजो, टेबलां कितें आहाय सगळें काडून लावपाचें. नाल्यार आमकां घे तेजे बरोबर. इन्स्पेक्शन वयतना आमी दाखोवया तुका खंय बी आहाय ती. आतां तुमकां टायम कितें आसा? आमकां टायमींग 9 to 11. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.